प्रथम जाऊन आमगेले वेंटेचो इष्टदेव श्री वीर वेंकटेशाक नमस्कार करून संस्थानाचे आराध्य देव श्री व्यासरघुपती नर तशीची आमगेले परमपूज्य सद्गुरू श्रीमद सुदीन तीर्थ स्वामीले हरिद्वार अशे वृंदावनाक साष्टांग नमस्कार करून काशी मठाचे सगळे गुरु परंपरेक नमस्कार करून आज ही शुभकृत नाम संवत्सराचे चातुर्मास विजृंभणेर जावन मंगळूर आशीर्वाद केलेले तसले आमगेले काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेन तीर्थ स्वामीले चरणाक वंदन करून आज हे आमगेले एक साना मठाक कार्यक्रम एक्चुअली व्हड कार्यक्रम इतक म्हणल्यार हे चातुर्मास 4 महिने 10 तारीख येईल म्हणजे जाल्यार 4 महिने कार्यक्रम हे भारी विजृंभणेर जाल्ला म्हणजे जाल्यार हांकां तुमी येद्र बशिल्ले तुमीची एक कारण इतक म्हळ्यार खंयचे एक मंगळूर पॅन्ट म्हळ्यार एक वॉलंटियर एक शक्ती स्वयंसेवक म्हळ्यार एक शक्ती आमगेला आमी खाली आडಳಿತ मंडळी सदस्य चातुर्मास कमिटी सदस्य आमी इन्स्ट्रक्शन मात दिवचे इम्प्लिमेंटेशन करचे तुम्ही करेक्ट जावन इम्प्लिमेंटेशन केल्या निमित्त ते चंद जावन जालेले आसा स्वाम्याल्या देवाला आशिर्वाद निमित्त आनी तो विशेश जावन हांव सांगचें कसं म्हळ्यार प्रारंभ जाल्यार सुधींद्रान तो वयर एक सेवा कावंटर तशीची पुरा जन नाव सांगूक अनानुकूल ते म्हळ्यार मस्त जन आसाचे जाल्यार त्यांनी ते वयचे सेवा कावंटरात जेवो तशीची नमनाचे सकाळी फुडें कितले सेकंड जाल्यार येवन नमन कार्यक्रम केलेलो वॉलंटियर्स ते मात्र न्ही पादपुजे रुमान तूं चंद्रेतेरी ते पादपुजेचे कार्यक्रम जाले कुळे चंद्रेतेरी क्लीन केलेलो वॉलंटियर्स आसाचे तांगेले कर्तव्य म्हूण करता आशिल्ले तांणी ते मात्र न्ही सन्न चेडुवा पादपुजे रुमान तूं स्वामी लागी चन्न चेडुवान राबून भारी खुशी जाता आशिल्लो सन चेडू 4 क्लासा चेडू 5 क्लासा चेडू एक्चुअली आमी राबूंक आशिल्ले तांणी राबून चंद कोण एक तांणी एक डेली एक टायम म्हळ्यार कशें म्हळ्यार टँक म्हण त्या टायमाक तांणी हजर ते तसं एक त्यांनी स्वयंसेवकाचीच भायर येतना माधव मामाल तसं एक ते भिक्षा सेवा जेव्हा खंयचे सेवाचे एक कवर दिवत तसं एक सेवा कावंटर तो घेतना सुधीर बालिगाल नेतृत्वारी ते एक फुल्ल सेव बूक करता तसले कावंटर हंगे येतना पंडिताल मुतुवर्जी तागेले लिडरशिपारी ते एकोमोडेशन कावंटर आमकां मात्ती वनना चंद्री तरी कोण सांगता की तांकां एकोमोडेशन बूक केल्लो आसा ಸ್ವಲ್ಪ भायर जमकेल्यार आमगेले दिनकर मामू पुराण मनेचे कार्यक्रमाचे पूरा जाले फोन घेवन चंद्र ते रजिस्ट्रेशन करून प्रत्येक कामाक सक्सेस हाका मूल कारण जावन आशिल्लो दिनकर तशें तेन्ना बायल मनशाल कावंटर ते रांदेकाय सिंधूचगी चपात लाटूचगी मिरसांग सिंधू हे करचगी कसं म्हळ्यार सांगताचे आमकां मस्त नमुने कार्यक्रम बायल मनशान दादल मनशान चेला चेडवान सन चेडवान करून तशीच हांगा फूड म्हळ्यार खंयचे एक कार्यक्रम जावं जाल्यार आमचे गेले जाल्यार तंतू सम्रादान जेवण अशें बरो तोगूचे सकाळचे फळार जेवण अशें बरो रात्रेचे फळार जेवण अशें बरो रात्रेचे जेवण जेवण अशें बरो हे कार्यक्रम पुरो चंद जेवण जावं जाल्यार आशिल्ले आईल हांकां पुरा आदरातिथ्य दिवंक जाल्यार ते वाडटले तांगे लिडरशीप सुब्राय नायक वासू असले एक मस्त जन वॉलंटियर्स विवेक नांव सांगूचे आमकां जाल्यार सुमार जनां नांव चुकता बट पुरा जनान ಒಟ್ಟು जावन हे आमगेले मंगळूर पेंटेका 56 इस्वी नंतर 66 इस्वी नंतर मेळिल्ले फर्स्ट चातुर्मास म्हणून पूर्ण जनांनी एक मनस्पूर्वक जावन कार्यक्रम केलेलो आसा जी हांव सांगलां म्हणजे आमी खाली इन्स्ट्रक्शन मात दिलेले हे पुरा जे कार्यक्रम सक्सेस जाला तांकां हे चंद्रितीर जाल्ला तांकां एक स्वाम्याला अमृत आसतना तांकां एक आशिर्वाद दिवका म्हणलें एक मनांत दवरून घेवन हे कार्यक्रम आमी स्वाम्या लागीं विनंती करतना स्वाम्यान जायत पुरा जनाक आमी प्रसाद दिताचे म्हणले खातीर आज संजे तारीख चंद्रितीर हो कार्यक्रम आयोजन केलेलो आसा आडಳಿತ मंडळी तर्फेन तशीच आमगेले चातुर्मासी समिती तर्फेन तशीच सर्व समाज बांधवां तर्फेन हांव स्वाम्याक हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता आज एक आमगेले वीर वेंकटेश चॅरिटेबल ट्रस्ट मस्त वर्स दोगून 2003 प्रारंभ जाल्लो एक संस्था मस्त वर्स दोगून हे चेडवा स्कॉलरशीप दिवची मेडिकल कार्ड करची मेडिकल आमगेले चेडवांक मेडिकल कार्ड फेसिलिटी दिवची हे पुरा कार्यक्रम करता आसा तांणी निमगेलें कसं म्हळ्यार स्वाम्याला अमृत आसतना आमी चेडवांक एक स्कॉलरशीप दिवका म्हणून आज सांकेतीक जावन
पोस्ट ग्रॅज्युएट करतल्यांक 15 पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकतल्यांक आजी 15 जन चेडवांक हांगा स्कॉलरशीप स्वामी अमृत आसतना वितरण करता आसाची. विशेष जावन हांव तुमगेलें गमन हाडचें कसं म्हळ्यार आमगेल्या संस्थानाचे आराध्य देव पुनर्प्रतिष्ठा महोत्सव जावन 10 वर्स जाले. तुमकां पुरो जनाक गोत आसा ते 10 वर्स जाल्ले प्रयुक्त पयर आमगेल्या स्वाम्यान हांगाची येद्राकाची वेंकटरमण देवस्थान येद्राकाची आमगेले सुधींद्र डायग्नोस्टीक सेंटर आमगेले सुधींद्र चॅरिटेबल फाउंडेशन म्हणून एक ट्रस्ट आसा ताजे प्रयुक्त जावन सुधींद्र डायग्नोस्टीक सेंटर म्हणून आमगेले समाजाच्या खातीर हांगा पयरी विद्युक्त जावन उद्घाटन केलेलें आसा. ताजे ಬಗ್ಗೆ तुमकां पुरो गोत आसा. 4 दीस सांस्कृतिक कार्यक्रम चेंज जावन जाल्लो आसा. आज वॉट्सॅपार पळोवन अशें बरो आमगेले समाजाचे लिडींग डॉक्टर्स ते कार्डिओलॉजी हितून नरसिंह पै जावन अशें बरो, तशीच पद्मनाभ कामत जावन अशें बरो, तशीच आमगेले रमेश पै माम अशें बरो, शिवानंद पै माम अशें बरो न्युरोलॉजीक डिपार्टमेंट गायनोकॉलॉजी डॉक्टर आसाची, पॅथोलॉजी डॉक्टर आसाची 8-9 जन डॉक्टर्स आसा. तांगेले आमी स्वामीन हें करचे वावटणी आमी ताजे बस चड आमी स्वामीले आशिर्वाद घेवन आमी हांगा सेव कोरका म्हणल्या खातीर तांणी आजी खंयचे दीस तांणी मेळटाची आनी कितले घंटे मेळटाचे म्हणून ऑलरेडी तांणी सांगिल्लें आसा. तांणी कमिटमेंट दिलेलो आसा. तांणी त्या टायमार येवन ते आमगेल्या समाजा खातीर सर्वीस दिताची. आमगेले समाज बांधवाल्याक हांव विनंती करता, स्वाम्यान तुमकां सांगल्यार नेमगुचें जेश ना. कित्याक म्हळ्यार हे सादारण एक संस्थान देखून 60 लक्ष रुपये खर्चून एक आमी एक प्रारंभ केलेलो एक संस्था स्वाम्यान प्रारंभ केलेली संस्था. कित्याक आमगेल्या समाजा खातीर जावका चातुर्मासाचे आमगेले देवाले दशमानोत्सव प्रयुक्त समाजा खातीर एक समर्पण केलेली संस्था. आमी हाजी सदुपयोग करका. आमकां म्हणा अनारोग्य येवका म्हणलें न्ही, पक्कानी आमकां कसले इश्यूज आसल्यार ते डॉक्टराल अवेलेबिलिटी आसा, ब्लड टेस्ट आसा, अल्ट्रासावंड आसा, प्रत्येक आसा. स्वामीन हें मंगळूर पेंटे खातीर दिलेलें खंडीत एक चांग विशय म्हणून हांव लेखता. तशीच हांव आतां पुरो जन आयिल्ले आसाची मस्त उलोवचें इश्ट पावना. स्वाम्याक पुनरपी आमगेल्या सर्व जनां तर्फेन हृदयपूर्वक जावन स्वागत करून म्हगेलें स्वागत भाशण स्वाम्याल्या चरणां समर्पण करता. आतां वीर व्यंकटेश चॅरिटेबल ट्रस्टाचे गणपत पै सेक्रेटरी जावन आसाची. तांणी नांव आपयता 15 जन चेडवाले तांणी येवन स्वाम्या लागीं स्कॉलरशीप घेवका म्हणून नेमून घेता. देवाले आनी स्वाम्याल्या चरणाक वंदन करून हांगा येयल्या प्रत्येकाक नमस्कार करता. आजी आमगेल्या वीर व्यंकटेश चॅरिटेबल ट्रस्टा वती देखून एक सांकेतीक जावन एक 15 चेडवांक स्वामीला हस्ता देखून आशिर्वाद रुपारी तांकां स्कॉलरशीप दिता आसा. ती वीर व्यंकटेश ट्रस्ट आमगेल्या देवस्थानाचे ट्रस्ट 2004 द्विशतमानोत्सव टायमार सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याला एक अनुग्रहान आनी तांगेल्या मार्गदर्शनार आमी समाजाक सहाय करचे एक देवस्थाना देखून एक संस्था म्हणलेल्या उद्देशार प्रारंभ केलेले. आज 18 वर्स जावन आमी निरंतर जावन प्रति वर्स चेडवांक स्कॉलरशीप, युनिफॉर्म, बुक्स, तशेंच हेल्थ केअराक दावकादले सहाय आनी मस्त जन आमगेल्या समाजांत ड्रायव्हर वृत्तींत आसा ती तांकां ड्रायविंगाचें काम तांकां सहित आमी एक तांगेल्या इन्शुरन्स प्रति वर्स करता आसा ती. आनी आमी हेल्थ कार्ड सहित करून सादारण एक आमगेल्या समाजाचे 12,000 फॅमिलीक हेल्थ इन्शुरन्स कवरेज दिल्लेलो आसा. आज आमगेल्या ट्रस्टा देखून सादारण 577 स्टुडंट्सांक 16 लाख रुपये आमी स्कॉलरशीप वितरण करता आसा. ती तांतूं सांकेतीक 15 चेडवांक स्वामी दिता ते वरलेल्यांक आमी तांगेल्या अकाउंटाची ट्रान्सफर अमावंट करता आसा. ती आमगेल्या संस्थेचे मेन आमकां डोनर्स 2 जन आसात. एक मिजार सदानंद पै अँड मिजार अण्णप्पा पै अँड फॅमिली तांणी तांगेल्या हावस बॉक्स लेट मिजार गोविंद पै अँड मनोरमा पै म्हणलेल्या तांगेल्या स्मरणीक गोस्कर तांणी एक कॉर्पस फंड दिवन त्या अकाउंटा देखून आमी हायस्कूल, PUC आनी कॉलेज स्टुडंट्सांक प्रति वर्स तांगेल्या नांवार स्कॉलरशीप दिता आसा. ती तशींच आमगेल्या अनेक व्हड दानी जावन आशिल्ले मुंडकूर जयश्री रामदास कामत आनी मुंडकूर रामदास कामत हांणी सहित हांगेल्या पेरंट्स लेट श्रीमती मीरा अँड श्री मंजुनाथ कामत हांगेल्या हुडगासाक पोस्ट ग्रॅज्युएशन स्टुडंट्सांक पुरा स्कॉलरशीप हांणी स्पॉन्सर करता आसा. ती आज साधारण 64 पोस्ट ग्रॅज्युएशन स्टुडंट्सांक आमी एक चेडवांक 10,000 रुपये स्कॉलरशीप वितरण करता आसा. ती ताजे वटूची आमगेलो विंगड मेन डोनर्स पद्मनाभ पै MS पै अँड कंपनी आनी मुकुंद कामत आयडियल आयस्क्रीम हांगेले पुरा सहकार निमित्त आमगेले ट्रस्ट
चंदायर चलता आसा ट्रस्टाचे मुखावेल कामाक सयत स्वाम्याला देवाला अनुग्रह आसून आमगे समाजा बर दावा म्हूण हांव स्वाम्याला मागून घेता आनी आमी नांवां पयले चेडवान तशान वयर न्हू स्वाम्याले आशिर्वाद घेवन चक्क स्विकार करता म्हण निमून घेता. बी शशांक कामत आनी इंजिनियरींग करता आसाची श्रीनिवास कामत हांगेल चल्लो. तशेंच जी विनीत कामत आनी गणेश कामतेल सुपुत्र इंजिनियरींग करता आसा. एम विनायक के अनूप पै नागेश पै हांगेल चल्लो तो इंजिनियरींग करता आसा. एम विनायक राव पुरुषोत्तम राव हांगेला पुत्र इंजिनियरींग करता आसा. वर्षा नायक विजेंद्र नायक के हांगेले पुत्री इंजिनियरींग करता आसा. कीर्तना कामत कृष्ण कामत पी हांगेल पुत्री इंजिनियरींग करता आसा. पवित्रा आर नायक राजेंद्र नायक हांगेल पुत्री MCA करता आसा. अभय कामत बेळ्ळारे सतीश कामत हांगेल पुत्र तो इंजिनियरींग करता आसा. बी विभा पै वर्षा बी पै हांगेल पुत्री ती इंजिनियरींग करता आसा. सुष्मिता पै सुनील पैले पुत्री ती इंजिनियरींग करता आसा. चैत्रा नायक विठ्ठलदास नायकाल पुत्री ती इंजिनियरींग करता आसा. वैभव प्रभू वेंकटरमण प्रभूले पुत्र तो इंजिनियरींग करता आसा. प्रतीक्षा एम श्याम प्रसाद भट्ट हांगेले पुत्री ती इंजिनियरींग करता आसा. तशीच वृंदा भक्ता ती MBA करता आसा. दीक्षा भट्ट संयमींद्र परात् परगुरु श्री संयमींद्र परात् परगुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु. व्यास रघुपतिले चरण राधक दा. प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेल स्वाम्यान स्मरण करताची हांगा मेळ्ळेल्या सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात. आतां प्रितीन स्वागत केलें आनीक सांगिना हे चातुर्मासाक स्वयंसेवक इंग्लिशान ताका वॉलंटियर स्वयंसेवक म्हळ्यार अर्थ इतें कोणेय प्रेरणा ना तिणें स्वयं स्वंत जावन सेवा करची. इत्या खंयचे इच्छा ना तिणें. आतां आमी ऑफिसां वचून काम करतात
एक इच्छा म्हूण आसता. शंबोळ मेल काना जाल्यार ते जावं तेश जावं गा हांगा कसलीच ना. हांगा एक इच्छा आसता. कसलीच्या यो चंद्रुपार जाम गा. आणि चंद्रुपार जाम का म्हूण न्हय, देवाल की स्वाम्याल की अनुग्रह मेळ का. तशी मस्त लोक मस्त जाणांनी मस्त प्रकाराचेरी एक कार्यक्रम जांग रुपार जाम का जाल्यार मस्त जाणां एकत्र जावन काम करता. आतां एक चातुर्मास म्हणल्यार एक 4 म्हयने देवस्थाना ट्रस्टीज आसच्या बरो ते वेजेल्यार स्वयंसेवकच जाल्यार एक व्यक्ती आसीत तें जबाबदार आसता. रेस्पॉन्सिबिलिटी. आतां कोणके वॉलंटियरान चड उण कोर नासच्या पुरो निमगितल्यार येतल रेस्पॉन्सिबिलिटी मॅनेजमेंटाक लोकांनी ती जबाबदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इथे आयो चातुर्मास जाला जाल्यार ना मागीर आसा तेन्ना हो फस्ट मॅनेजमेंट जाल्यार आतां चातुर्मास समिती आसच्या पुरो तांकां रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा. हांगा सर्वांगय ती वेंजलरी स्वयंसेवक सेवक तुम्ही मस्त लोक स्वयंसेवक प्रितीन एक डिपार्टमेंट खाना डिपार्टमेंट आसच्या पुरो नाल्यार सेवे डिपार्टमेंट आसच्या पुरो नाल्यार प्रसादीमचे डिपार्टमेंट आसच्या पुरो अनेक डिपार्टमेंट आसता. पुरा जाणांनी एकत्र काम केल्यार एक चांग रुपार जमता. आता ह्यो चातुर्मास आसा खंय जामनातील मस्त विशय हांगा जाल्ले नासच्या पुरो खंयचे जाल्ले ना म्हूण ना हांगा केल्यान पुरा नेवेंची म्हूण कोण इलेक्शन नाका पुरा जाल्ले न्हयच जाल्यार व्हड प्रमाणाचे. तशी मस्त चांग रुपार जाले देवान देवान करूंक घेतले. आमी कोणय न्हय सर्वे करचे देवान. प्रेरणा दी न्हू विचार दी न्हू बुद्धी दी न्हू सर्वे करचे देवान. आमकां विचार दिले जाल्यार दुसऱ्याने सहाय आमकां तांकां मन दिवंक जाल्यार देवान दी. देवान दी जाल्यार जायना. आनी तें चातुर्मासान सेवा करता म्हणल्यार आतां वेंकटरमण आली आतां नित्या सेवा करतात ते देवाल सेवा मात्र जाता. मठांक करचें ना देवाली सेवा जाता स्वाम्याली सेवा जाता. तातूंत आमगेले देवान आतां हांगा मस्त प्रोग्राम जाल्ले नासा कशें न्हय हें कोरनी न्हय कितें तें ऑर्गनायज तशी लास्ट मिनटा जाल्यार कितली प्रोग्राम आसा ती. आतां हेच कार्यक्रम लास्ट मिनटा जाल्लो सर्वेय जाल्यार खंयचे उणें पडना तीन सर्वेय चलासिनी. आतां दिग्विजय आसा उतलगेची थोडे दिवस भितर केल्यान तें उतलकी लोक मेळ्ळा कोणें ऑर्गनायज कसलें चड उण जालें ना इथे हें सर्वे करचे देवान. कोणें आमगेले वेदव्यास आमगेले देवान खंय गांवां वचून बेस्त की तो गरयता. तो कशी कोरता की ते प्रकाराचेर गरयता. व्हड गांव सान गांव म्हूण काय ना ताका कशी दीस तो करता. गेल्ले वर्स कोच्चीन तूं चातुर्मास अशी तेशी गशी म्हण हांगेलो आमकां गोत ना लास्ट टायमार केलें न्हय हांगा अशी अशी आसा. मागीर देवान बेसलें विंगड करूंक घेतलें ताणें. विंगड म्हळ्यार विंगडच ते कोरोना वेळेर कित्या ताका कळटा नाका बसरू रांदू पुरा कोरोना म्हण जालें. कोणेय ना गोरच्या ना पुरा ना. देवान थंय कसलें उणकर न्ही नित्या पशी चड पुरा.
नित्या कसं नसेल की कार्यक्रम ताज्या जनपदाच्या प्रभूर आम्ही बंद केल्या कोणेमच्या नाम खंयचे प्रोग्राम घाण घेतले नसे की ताज्या चड प्रोग्राम केल्यान ते सगळं फूल लास्ट बॉम्बेच्या निपुरा निमगिन येस आता कोरोना मेला कसं म्हणून होड न कोण आगोत तू ते कोरोना वेळेरी फूल पुराडतानी हे स्वाम्यानी फूल सगळं कसले घालतात हे पुरा दिसत मुये आमकां भंय करता कोरोना म्हणून ते कोरोना नाव आहे इत्या देवा खंयची रुपार सेवा जे आमकां म्हणलें की तो करून घेता देवान लेखिल्यार करूंकचें तें देवा कोणाचेर नाक म्हूण लेखता की तो तें रिजेक्ट करता आतां पळोव मानसीन हांगा केलें 1008 कितले दिवस फुडें 10 दिवस भितर तांतू ही मठ आंदुकून तुमी देवस्थान आयकोर काजला कितले चर्च जातली की ते वेळी 4 दिवस भितर हरिद्वारा 5-6 दिवस भितर हरिद्वारा वचून आमी सांगिना देवा अभिषेक करचे रे आमी आमगेले व्हॅन पेटयना व्हॅनान थंय ऑलरेडी सांगीन थंय आमगेलो मोठ न्हू गंगाजल पोरान देवाक अभिषेक केल्या गंगाजलान अभिषेक ताजे फुडें लघुविष्णू जाला ती प्रति दिवस जाता आमी ते बंद करया पुर्रे दोनी म्हणून पारायण करता न्हू तें पावमान कितले लघुविष्णू जाला हें सगळें तिरुपती गेला मागीर मंगळुरांत आमगेले तिरुमला चातुर्मासाक लघुविष्णू नित्य तुमकां लेखच्या पडतो लघुविष्णू इतकी सुलभ न्हय एक दिसाक एक लघुविष्णू म्हळ्यार 24 पंत पारायण जे आमकां भोवमान एक पारायण एक मुक्काल घंट वता आतां हांगाय ते वेळेर कर न्ही 30 दिसाक कॅम्प बांदतो इत्या हे सर्वे मस्त विषय जाला सर्वे देवान करेन आता हेस कोण आत्ता सांगीन कोणकीच आमी नांव घान उलयता ती मला आमकां येद्र आयले ना मागीर आमी पळयलें न्हय मस्त जाणान मस्त काम केलें ना सर मागशी नांव काय आमी सांग इच्छ करना ती जाल्यार हाय मस्त काम केल्या स्वामी दिनकर कमती नांव नाही रे काम नाही केल्या हायेस्ट सवय केल्या ताणें इत्या पुराचे वेळेर जबाबदारी कशी ती हांगा हे दिता न्ही कसन तें हे न्ही दिता प्रसाद दिता न्हू हे नांव रजिस्टर करा बायल मनशान आज्जे ताज्जे पुरा म्हळ्यार आमकां एक लॅक मेळ काम म्हूण कोणें येयल्यार ना म्हूण सांगचें न्हय लॅक जमका न्हू केन्ना उण जमच्या ना न्हय येयलेल्यांक दुखोवन पेटोवचें न्हय चांग करून वचून वायट जमच्या ना न्हय जनपदांक कोणकी आमगेलें सांगीन स्वामी 3 दिवस हांगा प्रसाद घेवन 4 दिवस ताका न्हीद ना स्वामी खंय इदी आमल्यार रात्री 2 घंटे जाल्यार मेसेज करता की पळोवन कोरका न्हू ताणें उरले न्ही जाल्यार काणी जाल्यार कोपता ती विमानावर ना ती एक कार्यक्रम करचे ना कितले कश्ट आसा आतां आमगेले हरिद्वारा येता ती आत्ता कृष्णान सांगीन कसरकेची 1500 जण स्वामी हे दिग्विजया दिवस येयले न्ही बुकिंगाक पुरा येवन जालें न्हय म्हणटा कोणकी पंडितू कोणकीच ते वेळेर हरिद्वारांत अरे ह्या नित्य हरिद्वारांत आमचे मिगीन आमी करता ती ते येयले वेळेर ताजे हांगा तितूंतल्यान तोंद्र ना ते 3 दिवस 4 दिवस ट्रेनार बसून आमच्या जनपदान थंय ते जाल्ल्या नंतर येयले ते हटाक तांकां रूमाला कोर नासता 1 मिनीट वेळ जाल्ला पुरो एकडे तेकडे ते गला पळयल्यार पुरो पेर 90 नहीं 75 वर्षा मंगळूरचे ट्रेन जम केले हांगाच्यानीच जबाबदार आशिल्ल्यानी देवची लढाई केल्या जामकां म्हूण न्हय ते वेग मनशाल वेग तो वेगा निमित्त करचें रूमा लोट जालें कसन की मेळ्ळा नाका आमगेले सोडा आमगेले प्रसाद घेवन द्या पुरा जाणां दिवनातीन आमी वचना ती पुरा जाणां लकोम जस त्या तीर्थ दिमचे नसमो लकोम जस दिता ती लको नाका ती म्हणजे आमीच आमगे स्टाफ सांगता ती तांणी जाल्यार लकयता ती वेगू एक तीर्थ दिले नाल्यार प्रसाद मेळ्ळो ते वचून आमी नोट केलें प्रसाद घेवन ते घेवन जाल्यार ते लोक कोण घेता ती
मागीर ते वचून उबेसता ती समाधान न्ही तो आम्ही ते शिवम कोल्ल्या रे गडबीड नाही सर्वाक एक समाधान समाधान मिळलं ना मुळे आमकां नाही मनशाल स्वभाव तो असो आम्ही पुरा केले मस्त जाणान मस्त काम केलं तांतू हायस्ट आम्ही पेर सांगीन अशी नाही आज दादूल मनीस मस्त असता ती त्या मला लेक्च्या बरोबर चरक्यान काय काम करणे केल्ल्या तांगेन काम असं रिटायर्ड कितले की असं ती तांतू हायस्ट काम केलं ना आम्ही पळयल मनशाक दादूल मनशांनी हांगा म्हण नाही आता खंयी पळयल्या रे ही दादल्या भशी काम करची बायल मनशांनी आम्ही पळयन हांगा केलं की हे अडचण हें आसता ती क्रेट दादल्यान उबारना ती ते बायल उबारता आम्ही दोळ्यान पळयन नस मंगळूर आयत जाली आमगे रे व्हरलेल्या पशी आमकां अशी वचन पुरा कंडे बागील आस हे कंडे बागीला ना 3 4 5 पद वता ती कळो तू काय शिवचन हे पुरा कंडे बागीलान तुका दिसता पा विंगड कोची दिसता कोची आनी काही चड दिसता ओडी दोन दोळ आमी करेक्ट आसता इत्या तशी तशी पळयता न्ही ग्रेट न्ही घरा उबारताय की ना की आमकां दिसना जाल्यार आमी काम करचे ना आमी चंद कोण कोर काम आमी तमाश सांगीन न्ही दोळ्यान पळयना आसिल विशय सांगच्या काय कसले ना आमी डायरेक्ट सांगता ती पण आज आत्ता सांगीन आमी आतां मंजेश्वराची सांगीन डायरेक्ट सांगताय न्हू आमी आसिल विशय हो कसं नाही नातील विषय सांगना ती आसिल विषय सांगता ती आमी सांगता जाल्यार विषय मागीर कोणाला सांगचे आमी त्या खातीर असूचे स्थान तुमकां होगळ सुवासीन स्थान नाही आहे आमकां एक थ्रेट ठेयले ना सकाळी ऑड हांवें शिकरता स्वाम्यार शिवलेल्यार जागृत इतकी करता खंय बा जायत करा करता ते आमी कळोन तुका आमी काय भिमना आमी तावले पयर मांजेश्वरा सांगितलं की सहाचेर येयले ना मला हांगेलो तुका सहाचेर येयले ते वेळेर सांगीन आमी सांगता न्ही इत्याक स्वाम्यानी सांगचे अशी ना सांगता जाल्यार न्हीच आमी सांगा न्ही मागीर तुमकां कोण सांगच्याक तुमकां संध्या कर देवस्थान अशें चोलका अशी कोरका मागीर इत्याक धर्मपीठ तुमकां तुमगेल खुश करोवचे तशी सांगचे खातीर असेल न्हू ते खातीर असेल न्ही ते असो आमी हे केलें ना इत्या तशी आमी सांगिल्लें ते तितलें काम केल्या प्रत्येकल्यानी काम केलें आतां कृष्ण आमी हें न्ही तो घरकडे चमकलो ना घर आमचे 3 घंटो हांगा आसतालो कसने चड उण जमच्या ना 3 घंटो की 2 घंटो की आजे वेळेर हांगा न्हिद येतालो तागेलो तो रघुरामू पुरो आसता आतां रांदपे काम कितलें कोरका प्रत्येकल्यानी काम केलें कसरे उणे पण जमच्या ना आमी नांव सांगिना आनी म्हाका बिगे नांव सांगिल्लें आमी सुरवेकर सांगलां आमकां गोतना आमी पळयलें उदाहरण दिवचें नांव सांगता जाता केलो जाणांनी मनान काम केलें नासच्या बरो जाम नातिल्यांनी कितली चरक्यान हांगा वाडच्या काका थंय तांणी वेर येयले न्ही आमी पळयली ना आमी पळोवन जशें तशें ना नेमचें थंय आसताली तांणी येयलेले ना आज कोण केलें स्वामी मिगेल एक सेवा केल्या स्वाम्यान सान सेवा केल्या यो वासू स्वाम्यान स्विकार कर म्हाका अनुग्रह कर का इथे आमी पळयना ताणें काम केल्या म्हळ्यार आमी एक नांव सांगता ती तशी मस्त लोकांनी काम केलें आनी एक मस्त काम केलें कोणें यूथ ऑफ GSB मस्त काम केल्या सत्य जावन असेल विषय सत्य रे तुमकां केल्या जाणां खुश जायश ना शेश ना मन हांगेलो तुका आमकां कळटा तुमकां काय कळटा मस्त काम केलें न्ही ते हें पुरा इत्या तांणी पुरा देवस्थानाचे करच्या पुरो आतां मठाचे करच्या पुरो हांगा तांगेल गामू आमगेल गामू
आमगेल गांवांत तू कार्यक्रम स्वाम्याल चातुर्मास जातस चांग रुपार जाम काम आणि सर्वांनी कोल काम त्यांनी तिन्ही पण आम्ही पळयतात कितले 4 घंटे याती 5 घंटे याती त्यांनी येतात आणि परगाम तुले आणले रे फोरेना आशिल्ले आणले रे मस्त लोकांनी कालवरान सांगून जमकला आमगेली स्वामी आम्ही पुरा स्वाम्याला चातुर्मास पळेल स्वामी दूर दुखून पळोवन आमकां खुशी जाता कितली लोकांनी सांगून जमकले नसा इत्या आमकां लायव्ह आमगेल्या गांव आंबेसून पळोवचें तशें केल्या कसरे मन नांदले नाही आनी खंयचेय चिकोर नाही आमगेल्या गांवचे चातुर्मास तांतू ही चांग रुपार आमकां तांकां प्रेरणा आतां पेरदान ते गोपी भटांनी तिकी सांगिल्लें समज सांगल्यार आमीच मुखार आमी सांगून कसलेपणी कोरकार रे सोडू ना आता नाही कितले की 7-8 वर्ष फुडें आज काल नाही आत्ता तर हें जाल्या आतां आमचे वेळेर कोरोना वेळेर बसरू राव पुरा बंद केलेले वेळेर कोणाले हातांत मोबायल दिवचे तांणी आमगेल पुराची वाहनां पुज्जी हेंकी तेंकी त्यांनी घाल्या इतिहास सर्वांनी कळो ती म्हूण ते वेळेर येयले आमकां कितले की जाणांनी फुर्सत आसना ते वेळेर आत्तां फुर्सत ना मस्त इतें स्वाम्यांनी एक अंतू इथे अंतू हें आमकां उल्लोंचें तशें दिवंक कितें कसन तें लायव्ह सारकी आमकां गोतना कळून तें दाखोवन आमकां मस्त जाणांनी फोन केले ना विश्वनाथाक आमी सांगिना आतां पुरा जाणां चांग फुर्सत आसा रे हें आतां आमी केल्ल्या रे पुरा जाणां आमी तें जाता ती पयर एक कार्यक्रम एक मातृ संमेलनात आमगेले येयलेले तुमी एक काम कर का तुमी एक मेसेज हे व्हिडियो कोण आमकां भेटोवन दिमका आमी तशें करचें ना तुका रायटिंगार जांगल दिता ती मेसेज मागीर एक पण करू दिल्ल्या रे मागीर तुमी मागीर आमी तेच करून बसुयात आमगेन कामांगा करूं फुर्सत ना आज मस्त लोकांक कळ्ळें इतलें काम आसलें स्वाम्याक फुडें आमगेल्या आश्रमा फुडें मठ आमी मठ आमच्या 6 वर्ष दुखून येता आमगेले बुद्धी दुखून आमी मठ आमच्या शूर जाले ना आमगेल्या आश्रमा फुडें अशीच एक येयले न्हू एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम एगोलो परजात तुगेले स्वाम्या कांय काम कांय ना मू खंय कळ्ळें आनी ताणें सांगीन की स्वाम्याल ते आहार करताय न्हय ते आहारान तूं ताणें आमगेलीच आश्रमा पुरत परजाती ताका आमगेले कोणी सांगू ना तुका ताका कशें कोतू आमी खंयचे पब्लीक वच्चे ना वचूं नाय ते भांगार ते आहारान तूं भांगरा घटी करता तूं घाल न्हू भांगार खामचे खंय स्वाम्यांनी शुक्रदेव स्वाम्यांनी एक सांगचे सिनबा मठान तूं आहार चांग जाल्ला रे आमी कसलें हें न्हय तें चांग जालें जाल्यार कशी तें चांग जाल्ल्या रे खामच्या जनान भाग्या निमित्त तें चांग जमचें और स्वाम्यान आनी केजी आनी मुखार गेले ते कितें म्हळ्यार मठान तूं रांदप्यान रांदप शिकवचें हांवें कशें हें केलें न्हय जनपदान मन्ना तशें न्ही तिकेची स्वाम्याक कांय काम ना अशी ना आतां मस्त जाणां निमगू शूर केलें कशी स्वाम्यान मॅनेज करचें असो देवान चला आसूं तें आमी तुमी न्हय देवान करचें तें कर्तव्य असो हे सर्वेय कोलच्याक म्हळ्यार आमी सांगून न्हय तें सर्वेय चांग रुपार जे आमकां ते वेळेर जाल्यार तांणी मोबायलान काण खंय बसरुडां जाव्यात कोंजाडीन जाव्यात मस्त तांणी ते वेळेर प्रचार केलो ताजे निमित्त तांणी मस्त मुखार येयली ते मात्र न्हय कितली जबाबदारी काम आसलेली विशयूची आमगेल्या गांवांतून चांग रुपार आमी मागशी ना म्हूण फाय आमी मंगळूर चातुर्मासाक आमी चांग 9 कोरकाम तांनीची मस्त जबाबदारी घेतली
जबाबदार घेतल म्हणून मात्र नाही, चंद कोण वेल्या. आता सांगच्या पुरय सुखतेंद्रा चॅरिटेबल ट्रस्ट जल ताजे मागशी जलरी यूथ ऑफ GSB चे होड एक हात सान हात नाही होड हातच तुमका कळ आजच्या बरो जल आमका कळ. दिग्विजय आवलेर जलरी तांणी मस्त काम आमगेले सांगेन आमी पळयल्या खंयचे चुकी लोक येयला मागीर सांगच्या पुरो ती प्रसाद दिमचे कसरकीची सांगिल्यार आयकू का आमी सांगीन बुरा जाणांक हट गोरचे आमी ती करूं जाता न्हय ते मागीर पुरा काडले रे तातूंत म्हणटा एक चार कीट येयली चार बिल्ली पुरा आमकां मेळटा की ना की सांगता ती खंय की ते 9-12 सर्कलां तूं खंय की आमकां दाखयताय न्हू ते वेळेर तेन्ना हांगा घेवन गा आमी फुडें दिवप ना न्ही त्याक म्हणल्यार ते गलाड जाता ते खातीर एकडे आयकन आमकां शम म्हयने लागीं जाना न्हय पुरा चंद्रुपार तांणी जाल्यार व्हड भाग घेतले व्हॉलंटियरांनी स्वयंसेवकांनी कितली वाडच्यो कितल्यो असो कसरे उडे पडना तिन्ने चंद कोण हांगासरल्यान एक चूरून जमचाना केल्या आमी बायल मनशान आमी तावळी सांगिना पळया की कितलें काम केलें आमकां दिसता हे चातुर्मासांत 70% काम केलें न्ही तांणी आमी कसले हें करूं जायच ना इतलें सांगिल्यार वय ना 70% काम सांगीन मुतावळी घरांक केले नासतना अंगपणी केल्या हे मागीर घरांक केल्यार कितलें जांग जाता तुमगेले चेडवांक घरान करयल्यार कितलें जांग जाता इत्या एक हावस मिगलें ते घर जावन दवरचे गृहिणी उच्चते खंयचे घरांत बायल मनीस कितें खंय घर म्हूण सांगचे आमी पयलीं सांगीन तुमकां बापा सांगता ती एक बायल मनशांनी छान केल्यार संस्कार घरांत चिरडुवान दिवच्या जाता मनावरा विचार करा आमी पयलींच आमकां आमी सांगिना पयर हाजे दिवस हाजे प्रवचनांत कितल बायल चेल्यांक 15 वर्ष दुखून 25 वर्ष वरान खोट्टो करूं गोत्तस कोणाक गोत ना तांत दुखू आमकां गोत असेल तर आमकां कोणूच आमी सांगीन तर प्रायस अशी सांगीन न्हय आमकां समाजाक कळोवंक तो विशय येवं म्हूण मनांत आशिल्लो आमी खंय आसता ती हे विशयांत मनावरा कळ्ळां ती म्हगेलें एक इत्या वरल्यान पुराक येयलें मू आख्ख येयनी तवळ कळ्ळां म्हूण जालें तवळ तांत दुखून इतली मना वता तांगेल आवसून ते चेरडाक ते सिक्के न्ही कोणाल मिस्टेक आवसून नंतर चेरडा न्हय चेरडा सिक्केल्यार संस्कार फास्टा चेरडू तेंच ते चेडू मोबायल घेवन बेसन हांवें नाका आमी कोणकी आमगेले सांगिन आतां स्वामी खाण न्ही येसन न्ही न्हय तें आंतू पळोवन करचें की म्हाका सारकी टीव्हीन तूं युट्यूबार पळया हे न्ही नाका आमकां हे न्ही करूंक इत्या मनावरा करून शिकोवंका आमगेले आमी बॉम्बेन तसो न्ही बॉम्बेन सोडा हे बॉम्बे सिटी दुखून हांगा न्हय थंय केलो आहाराची न्ही केलें हांगा तांगेले चेडुवान हांगा हाडलें खंय तांकां गे नासिकांत कसले आहार आमगेले नांवां गोत्तू ना तांकां आमी ते बॉम्बेन येयलेले अशी निमगुचे अरे दुदिया पल्या पात्रवड ऐकले हांवें म्हूण ते कसन स्वामी मागीर राज्य पत्रवड आसता न्हय पानां मावरोळा पानाचे गोत्तू ना हसता ती हांगाची चेल्ली हांगा चेल्ली हांगा गोत्तस की ना की
नाजाल्यार पन्नीर आराम दे मिला करतस आमी आहाराक आमगेले इत्या आमी दोरके आमी खंयच्योची केरळान सांगचेसी ना मलयाळीन इते म्हूण बोकडेन घाव नातिल्लो पाल्लो दोरके खाताय खंय adjust no man tay kilo बोकडेन खामना ताजे हें करना आमी उपगर करता ती आंबाड करता ती भले या उण्यान उणे दोरक्याल रुची आसा दोरक्याल रुची आहे म्हण की कोणाली रुची ना उण्यान उणे 500 आयटम्स राम खाण कोर काजले दोरके रेडीच आणि जीवन आसूचे इत्या रे तेंच जाल्यार मात्र चूकविना आसूचे जीवन तांतूच कोणेय दुड्डू ना जाल्यार भंगार नाल्यार जागो हें पळोवन खूश पावयात विना तृप्ती जायचना आहारा निमित्त मात्र तृप्ती जमची हें दोरक्याल विचार ते खातीर आमी आहारान तुतलेंच आतां पात्रवडो त्या पात्रवड्याक कसकसन करता ती भाजता ती फोण्ण घालता ती ताजे गशी करता ती खंयचेय सोणा ती एक आयटम्स हें सगळें आमगेलो आहार मनांत व्हर का जालें ना आज आमी घरांक करून आमगेल्या चेडवान धीम का जालें ना आनी तांगेल घरान कोरम का जालें ना एक संस्काराचे अंग आहार मनांत वरा फोव असो कितूल नमून फोव करता दोरके असो आमी विशय गेले न्ही मना वरा खंयचे खंयचे नमुनार आस ते देखून आमी मना उरका जाले संस्कार ह्यो चातुर्मासा निमित्त आतां तुमी मस्त सेवा केल्यात ते मात्र न्ही हेमेय एक जाम का जालें नास ते मनांत व्हर न्हू केल्यार सर्वेय चांग जातात मी प्रितीन देवाल सेवा केल्या व्यासरूप नरसिंह आली तशी लक्ष्मीपती व्यंकटेश आली ती सेवा सर्वय देवान स्वीकार करून मुखार गेले तशी सेवा करचे भाग्य वृद्धी करून पेंटेक सर्व विशयान तुम्ही बरेपण करून दिन देवाल सेवा केलेल मात्रान तुमगेल खंयचे हे वेदव्यासाल सेवा केलेल मात्रान तुमगेल खंयची रुपार इच्छा सकी चांग इच्छा देवान परिपूर्ण करून चला आसली म्हूण कीर्ती देवान काडून गेमका म्हूण देवाल पुनः प्रार्थना करून रबिता हल चेक दिग्विजय महोत्सव संदर्भेरी प्रसादा रुपेरी रुपयाचे नोट मिळाल आशिल्ले सो तेजे विशयार ಕೆಲವು एक माहिती तुमकां दिवं का ह्या रुपयाचे नोट सेवा समर्पण करका म्हणून यूथ ऑफ जीएस बीन लेखले तें तरी स्वाम्यान सांगिल्ले वरीची ते देवाल इच्छा कशी असते की ताजे प्रकार जत्न म्हणल्या वरीची ह्या एक कार्यक्रमाक मैसूर जगन्नाथ शेणै माम तशीच रघुवीर भंडारकर माम तशीच सगळे कोडियाल समाजान भाग घेतले कशी म्हळ्यार प्रसादा दिसू हे रुपया नोट दिवचे जाले तेजत तरी 500 रुपये त्या नोटाक दवरनू देवस्थाना येवन कलेक्ट करका म्हणले ते पुरा रुपये कसं ಒಟ್ಟು जाले की त्या रुपयेन आजी काशीमठ संस्थानाक भांगराचे पोळेरू समर्पण जातस सुमार 200 ग्रामाक चड अशी हें भांगराज पोळेरू संस्थानाक पुरा कोडियाल समाजा दुखून आजी समर्पण जातस तशें जावन होड जावन तुमी पुरा जनान बशील कडेन दुखूनच एक जयकार घालका म्हणून आमी निमगून घेतस सगळे कोडियाल समाजा दुखून आजी भांगरा पोळेरू काशीमठ संस्थानाक
फर्स्ट हाका देवळाचे ट्रस्टीसान प्रसाद घेवका, तशी चातुर्मास समितीच्यान कोणी असला प्रसाद घेवका. ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಸಮಿತಿ ಮೆಂಬರ್ ಜಲ್ ನಂತರ मस्त जन सन्न चेडू अन्न वॉलंटियर काम केलं स्वयंसेवक काम सन्न चेडू त्यांनी प्रथम जाऊन येऊ का सन्न चेडू कोण कोण वॉलंटियर्स असगी विवेकल पूत शबरो अनिश शबरो तशी चमगेला गजानन शबरो वॉलंटियर काम केलेले सन्न चेडू अने का किणी तशी चमगेला पातपुजेरू मानतो काम केलं तसले वेंकटेश नायक गौरव भट्ट आमगेला प्रख्यात चोर्या प्रारंभ कोण आज ते चंद्रितीर भजन कार्यक्रम सेट केलेला वीर व्यंकटेश भजन मंडळीचे कार्यदर्शी आमगेला प्रकाश कामत तशीची तंगेल सगळे टीम अस गिरीश नागेश प्रभू त्यांनी येऊन प्रसाद घेऊ का वीर व्यंकटेश भजन मंडळीच्या चंद रीतीर भजन तांगेले का उल्हास हेगडे जाऊन शब्र एक सॉफ्टवेअर डेव्हलप करून चंद रीतीर कसले चूक जायना तशी चंद रीतीर आयोजन केलेलं असं सकाळी दनपारा रात्री तशी जी सप्ताह टायमार समेत उपेंद्र मल्ल्या तशीची हे जलनंतर नमन कार्यक्रम सकाळी चंदिरित्र 6 गंटे जाऊन शब्र 7 गंटे जाऊन शब्र चंदिरित्री हे 120 दिवसाचे नमन कार्यक्रम केलेले वॉलंटियर्स असाची नमन कार्यक्रम केला वॉलंटियर्स पुरा येऊन हांगेल नंतर भजन मंडळी नंतर त्यांनी प्रसाद घेऊ का आम्हाला आशीर्वाद घेऊ का ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಕ ಕೆಲವು ಜನ दोन 3 कमिटी अशा पुराची बट त्यांनी प्रसाद मात्र एकापट्टी घेऊ का प्रसाद 4 कमिटी असल्यावर एकापट्टी प्रसाद घेऊ का इथं म्हणजे त्यांना त्याने प्रसाद घेऊचा तो सम दिसना त्यांनी मग 3-4 कमिटी असल्यावर एकापट्टी येऊन प्रसाद घेतला ज्याला कसले चंद रीती रेव का चंद रीती कार्यक्रम चंद जाऊ का स्वाम्यान सांगितलं असं गुंप करून येवच्या गडबड करून येवच्या प्रत्येक लांग प्रसाद मेळता म्हणून चंद रीती राहिला मात्र एक
हे सभेक एक शोभ येता विवेक मामते ಸ್ವಲ್ಪ अरेंजमेंट कोरका प्रसाद घेतलेला कोणी बेसू का तांगल स्वस्ताना रोचून बेसू का हे नंतर सगळे मंगळूरांतू ते देवा येद्रा जावन शब्र पातपोजा रूम अंतू जावन शब्र चंद रितीर्थांनी तांगेले कर्तव्य कशें म्हळ्यार कितले वेळ जाल्यार वाडणे आमी ते क्लीन करून सेट करून वता म्हळ्यार एक स्वयंसेवक आसाची तांणी ते टायमार येवन ते देवाले पूज जाले नंतर चंद ते आशिल्ले कोयर पुरा काणू तशीची ताजे नंतर पातपूजा रूमांतू पातपूजा प्रसाद जाले नंतर 3 पटी सकाळी दनपार रात्री हे 3 पटी तांणी चंद रितीने ते क्लीन करचीगी व्यवस्थित जावन जोडण करचीगी केलेलो आसा तांणी येवका कोणेय गलाट करूं नजा चंद रितीने स्वामी आता ऑलरेडी सांगला स्वाम्यान पूर जन प्रसाद मेळटा म्हणून आम्ही हे आयोजन केलेलं ते चंद रितीर तुमकां पूर जन प्रसाद मेळका म्हळ्यार मनात दोन घेवन आमी हें केलेलें आसा उडकास दोन घेवन गलाट करूं चंद रितीर याची कोणे गडबिडी करूं नजा दैकोन कोणे गडबिडी करूं नजा पूर जनक मेळता प्रसाद पूर जन मेळता कोणे गडबिडी करूं नजा स्वाम्यान आतां तांगेलें आशिर्वचन सांगिल्लें आसा प्रत्येकाक प्रसाद मेळटा जाल्यार निमित्त कोणे गडबिडी करूं नजा दार्ल मनशान 5 मिनट रब्बुका ते माधव मामनी ಸ್ವಲ್ಪ रब्बुका बायल मनशान जाले नंतर तुमी वचुका हांव अप्पयला तशी येवका दय कोर पूर जन प्रसाद मेळता कोणे गडबिडी करूं नजा दय कोन गडबिडी करूं नजा राताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल तशीची व्हॉलेंटरी कॅम्प केलेल्या बायल मनशाची ते रांदेकाय सिंधू जेवशो सोयकंतू जेवशो मिरसांग उदरात जेवसो ते वैरवच कडेन दय कोरनु गुंपु कोरनजा पूर जन मेळत म्हणला कोणे गुंपु करनशी चंद्रितर वैरवका राताची अंका स्वामी संयमींद्र
भक्तवत्सल गुरु शतयोगींद्र रक्ताची ओंकार स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शतयोगींद्र अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण रक्ताची ओंकार स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल मागीर पळय नाल्यार पाय धोकळ रक्ताची ओंकार स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शतयोगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण रक्ताची ओंकार स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शतयोगींद्र रक्ताची ओंकार स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शतयोगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर गमन कोरका स्वाम्यान डिपार्टमेंट वायज फॉट काडूक आमकां अवकाश दिलेलो आसा जनान मना वरका तुमगेल डिपार्टमेंट जनान ओटूर हब्बुका आतां बायल मनशान हांगा फॉट काडलेलो आसा तुमगेल डिपार्टमेंट जनान ओटूर हब्बून मागीर वेदिकेर फॉट काडपाक अवकाश आसा तुमगेल डिपार्टमेंट जनान ओटूर हब्बुका विंगड रबल्यार मागीर वयर येतना कश्ट जाता मागीर फॉट काडो अवकाश आसा हे प्रसाद दिवन जाल नंतर मागीर फॉट काडो अवकाश आसा पूरा तुमगेल डिपार्टमेंटाच्यान ओटूर हब्बुका वयर येवन फॉट काडचे अवकाश आसा
जन्म जन्माचे पाप नेक्स्ट दूर करा आमगेले फर्स्ट फ्लोराच्या सेवा काउंटराचे माधव कामाता माधव प्रभू तशी किणी आणि प्रसाद घेऊ का माधव प्रभू माधव कामाता किणी आणि तांगेला टीमाच्या नवचन प्रसाद घेऊ का संतोषा तशी जी सेवा काउंटरान तुला गोवर्धन किणी सुधीर बाळेगा गोवर्धन किणी विठ्ठलदास मल्ल्या अनंत कामत रमानंद शणे सतीश कामत आमगेले नागराज भट्ट हे सगळे टिमाच्यान ते सेवा काउंटरांतू छंद जावन काम केलेलं असतं 2 सेवा काउंटराच्याने वयचे माधव कामत माधव प्रभू टीम तशी चोकी सुधीर बाळन तांगेल टिमाच्यान छंद जावन काम केलेलं असतं आणि येऊन प्रसाद घेऊ का ते तांकां वाटसवण देऊ का ते सेवा काउंटराच्या वाटसवण देऊ का सुधीर बाळेग आणि तांकां संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण मागीर वैरी स्वामेलागी बैसून फोट काडचे अवकाश आसा तुम्ही मागीर फोट काडका जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र पूर जननांक रಪ್ಪುಗ ತಂಗಂಗಲ್ ಗ್ರೂಪಾಚನ ಒಟ್ಟು ಜಾವನ್ ರಪ್ಪುಗ ವೈರಿ ವೇದಿಕೆರಿ ಫೋಟ್ ಕಾಡ್चे अवकाश आसा स्वामेला चरणा मुळा बैसून फोट काडचे अवकाश आसा प्रसाद घेऊन तुम्ही चंद कोण वेट करका पाप दूर करा गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य पूर जनक ತಂಗಂಗಲ ಟೀಮ ಒಟ್ಟು ವೇದಿಕೆರಿ बैसून स्वामेल चरणा मुळा बैसून फोट काडचे अवकाश आसा तुमगल टीमाक ಒಟ್ಟು तुम्ही दोन घेऊ का मागीर आपयतना कैकेर पुनज परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य तदनंतर सर्व इन्फॉर्मेशन डेस्काचे सगळे टीम संघ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅಷ್ಟಪುರ पंडित अष्टपुर तशीच आमगेले दिनकर कामत संघ गणपती नायक आसा केशव प्रभू आसा हे टिमाच्यान ते इन्फॉर्मेशन दिवचे जेवो सेव बुक करचे जेवो तशी जी एकोमोडेशन बुक करचे जेवो शिवानंद शणे आसा असले मस्त जनान ಒಟ್ಟು जावन आमगेले लक्ष प्रदक्षिणेक तांणी दोग जनान बैसून चंद वेरी सिस्टमॅटिक सकाळी येवन ते पूरा चंद कोण तांणी केलेलो आसा तांणी वैरवका दिनकर कामत तांणी सगळे टीम संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन तशी जी आमगेले वशांतू ग्रंथकाशी दितले पूरा तांणी घेतला म्हणलें वॉलंटियर्स शोभ माई तांगेल टीम तांणी पुरो प्रसाद घेतला म्हणलें प्रसाद घेतला न्हू तुमगेल टीम ಒಟ್ಟು ರಪ್ಪುಗ फोट काढताना ಒಟ್ಟು रಪ್ಪುಗ हंगा दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन दश इंद्रियांक वशांतू घेऊन सगळेची कार्यक्रम यशस्वी जावंक जाल्यार खाण तशीची संभ्रादने हे पुरा मस्त
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಚೆಲ್ಡವನ್ನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸನ ಮಾಲ್ಗಡ್ ಮನುಷ್ಯನ ಮಸ್ತ್ ಜನನ ಆಯಿಲೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿಂಗ ಆಧಾರ ಅತಿಥಿ ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ತೆವಾಡ್ಚಿಗೆ ಉಪ್ಸೂಚಿಗೆ ಪೂರ ತನ್ನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಲ್ಲ ಸರ್ ತನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟಕ ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟು ಜಾವನಿ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾವು ಸಂಗು ಪಕ್ಕ ನಾವು ಗೊತ್ತಾ ಬಟ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಕಲ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂತ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪೂರ ಜನನ ಇವನು ಸಮೇಲ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಹೋಗ ಹೆಚ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವಕದಲ್ಲಿ ತಂತು ಸಂಬರಾಧನೆ ಪಳಾರ ಪೂರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಳಾರ ಪೂರ ಜನಕ ದಿವಚ ಕ್ಲೀನ್ ಕೊರ್ಚ ಪೂರ ಚಂದ ರೀತಿ ಕೆಲದ ಸಲ ಸಗಳೆ ಮಂಗಳೂರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಂಗಸ ತನ್ನ ಇವನು ಸಮೇಲ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಕಮ್ಮನು ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾರೆ चरणधरा चरणधरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरणधरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र कोणे गडबिड करू नजा चंद ರೀತಿ ರೇವ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪಳನ್ನ प्रसाद नंतर चंद ರೀತಿ तुमका फोटो काढचे अवकाश सर कसले गडबिड करनाशी चंद ರೀತಿ ರೇವನು चरणा पैसून फोट काढका कल्पतरू सुब्रय नाईक प्रसाद घेतले बा सुब्रय नाईक तुमच्या टीम एक प्रसाद घेऊ का व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु
दांत महांत चिंतामणी कृपा करू दांत महांत चिंतामणी कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु कोणे प्रसाद घेण्यातील व्हॉलेंटियर्स असल्यारी त्यांनी वेदिकेर येऊन प्रसाद घेऊ का प्रसाद घेण्यातील व्हॉलेंटियर्स त्यांनी हांगा चंद रितीने 4 महिने काम करून तांगेले सेव दिलेले स्वयंसेवक असल्यारी हांगा येऊन प्रसाद घेऊ का म्हणून विनंती करता अंतर्यामी श्री हरिक वंदन श्री संयमींद्र परात्पर गुरु श्री संयमींद्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरू शरणागत जन कल्पतरू श्री संयमींद्र परात्पर गुरु 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 कोणे व्हॉलेंटियर्सांना प्रसाद घेन असे असेल असल्यारे त्यांनी कूडले येऊन प्रसाद घेऊ का व्हॉलेंटियर्स त्यांनी खंयच्याय डिपार्टमेंट आसूं शकता त्यांनी प्रसाद घेन असे असल्यारी कूडले येऊन प्रसाद घेऊ का मस्त वेळ करू नज वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने पूर्ण जनाला प्रसाद घेऊन गेला आता युथ ऑफ JSB व्हॉलेंटियर्स युथ ऑफ JSB टीम मेंबर्स आणि प्रसाद घेऊ का युथ ऑफ JSB टीम मेंबर्स युथ ऑफ JSB टीम मेंबर्स आणि प्रसाद घेऊ का चेतन कामत नरेश प्रभू अनिरुद्ध भट्ट संतोष किरण युथ ऑफ JSB टीम मेंबर्स आणि कुठले प्रसाद घेऊ का फर्स्ट दारुल मनशाला नोट कर का फर्स्ट बैल मनशाला फॉट काढून पेटायचे त्याच्यानंतर तुम्ही मेहदी करेव का नमनाच्याने फर्स्ट येऊ का नमन काउंटरच्याने फर्स्ट येऊ का नमन काउंटरच्याने फर्स्ट येऊ का परब्रह्म परम
सतीश प्रभु केसला रेव का परम पावन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता आदिमूल अजपिता आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन वेदिकेरी फाट काढताना पुरा व्हॉलेंटियर्स तो गोचुका एक पटी उदधिशयन श्रीमाधव चातुर्मास समितीचे फाट काढता असायचे त्याच्यानंतर नमन कमिटीच्या नेव का नमन कमिटीच्या वेरेव का नमन समितीच्या वेरेव का नमन समितीच कोण असेल नमन कार्यक्रम कोण कोण ಭಾಗವಹಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನೆ ಪುರ वेरेव का त्याच्यानंतर माळेरी देवा कुडा येद्राक देवा ते येद्रा हॉल तशीच पातपूजा रूम कोण क्लीन केला लागी तन्ने येऊ का चंद रीतीने क्लीन केलेलं सगळे एक टीम असं नमनाच्या फॉट काढल्यानंतर तांगेल फॉट काढताची नमनात झाल्यानंतर श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेद नमन कमिटीच्या फोटो वेदव्यास बदरिवास वरदे नमन कमिटीच्या फोटो झाल्यानंतर वैरी हॉल अंतू तशी पातपूजा रूम अंतू कोण कोण क्लीन केलेलं असगी त्यांनी येऊ का ते प्रत्येक देवा पूज झाल्यानंतर तशीच पातपूज झाल्यानंतर कोण कोण चंद्रितीरित्या क्लीन केला गी त्यांनी येऊ का हृत्कमलवास विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास बदरिवास तदनंतर वैचे सेवा काउंटर आणि तोका सेवा काउंटर वैरी माधव कामत माधव प्रभूने त्यागेल सगळे टीम तशी तोको सुधीर बाळेगा गोवर्धन केणी विठ्ठलदास मल्ल्या रमानंद शेणी तांगेल सगळे टीमान येऊ का दोन टीमान ओटू येऊ का वैची टीम वैची सेवा काउंटर तोकू सेवा काउंटर ओटू येऊ का त्यांनी वैची सेवा काउंटर तोकू सेवा काउंटर ओटू येऊ का दोन सेवा काउंटर आणि सीए अकाउंट्स मेंटेन केलेलं तसं रामकृष्ण प्रभू आणि त्यांनी सगळे टीमाने येऊ का अनंत कामत आणि पुरा सचित त्यांनी पुरा येऊ का तदनंतर वैरी पातपूजा रमांतू व्हॉलेंटियर काम केलेलं व्यंकटेश नायक आदित्य अनिशू आणि कोण कोण प्रख्यात चोर्या गौरव भट्ट आणि पुरा वैरव का अंगेल जल्ली कुठल्या वैरव का वेळ करूनच्या वेळ केला वेंकट जण आपयता व्हॉलेंटियर्स पातपूजा व्हॉलेंटियर्स अनिशू गजाननु त्यांनी पुरा येऊ का प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया
वैरी क्लीन केलेले वॉलंटियर्स बायल मनीस वॉलंटियर्स वैरी पात पुजा रूम देवाल हॉल क्लीन केले बायल मनीस वॉलंटियर्स आनी येवका तदनंतर इन्फॉर्मेशन डेस्क अंतू आणि तशीच लक्ष प्रदक्षिणेचे कोण कोण नोट केला की सुरेश कामत अशा बरोबर पंडित व्यंकटेश नायक गणपती नायक सगळे टिमाच्यान येवका सगळे टिमाच्यान येवका वयचे क्लिनिंग सेक्शन जेल नंतर सगळेची आमगेले इन्फॉर्मेशन डेस्क अकोमोडेशन डेस्क पुरा नमूने डेस्क तांगे लागे अशे ते पुरा तन येवका या जेल्ली कुडले आमगेले सगळे फूड सेक्शन म्हळ्यार सूप आमगेले सुदिंद्रा भितर सगळे वाडचे हॉलांत वाडचे तसले सगळे टीम हंगास संप्रदान टायमारी सकाळी फलार सेवा हे सगळेच वॉलंटियर्स येवका फूड सेक्शन कोण कोण आशिल्ले की ते वाडचे चंद रिते करचे तसले येवका पंडित मम फूड सेक्शनाच्यान पूरा जन एकेपट येवका फूड सेक्शनाच्यान येवका फूड सेक्शनाच्यान वग्गे वयर येवका फूड सेक्शनाच्यान कुडले येवका फूड सेक्शन केल्या नंतर रांदपा सेक्शन कोण रंदेकाಯಿ सिंधीलागी मिरसांग कट केलागी तशी चपाती लट्टीलागी तन्नी पूरा उठू येवका संतोषान ते वाटकोण दिवका संतोषान वाटकोण दिवका रंदेकाಯಿ शिंदिले रनपा सेक्शन रंदेकाಯಿ शिंदिले तशीची पीठ वाटिले चपात लट्टिले मिरसांग उदरायलेले हे पूरा मस्त वॉलंटियर्स असाची वेरी डेडिकेटेड वॉलंटियर्स मात्र वर्ग तन्नी चंद रीती येवका अकोमोडेशन कमिटी इन्फॉर्मेशन डेस्क हे पूरा उठू चाहिए हाजे नंतर फूड सेक्शन अंत कोण कोण संद कोण काम केला गे त्यांनी पूरा वॉलंटियर्स वेरे का फूड सेक्शन अंत कोण कोण काम केला गे त्यांनी पूरा सुधींद्र तीर्थ हृदय प्रिया
सोई कंदिले रांदे काही कट केलेले मिरसांग कुदरलेले पॅक केलेले मस्त नमुन्याचे काम केलेले व्हॉलंटियर्स मंगल नगरी माया ते पेरे दिग्विजय ते सो शारद एक सोंडपुल मारलेले एक सगळे टीम असा व्हॉलंटियर जाऊन सर्व्हिस केलेलं त्यांनी कसले चार्ज करनाशी तितले जन चेल्डू हाका 90 जन चेल्डू हाका सोंडपुल म्हणलं प्रिया प्रिया पवन बाळिगा आणि टीम हे सगळ्याची त्यांनी चंद्र तिरी सोंडपुल म्हणलं असं त्यांनी वेदिकेर येवका बसला हरी गंगा तीरारी बसला श्री हरी गंगा तीरारी बसला सोंडपुल म्हणले दिग्विजय टायमारी प्रिया पवन बाळिगा आणि टीम मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला श्री हरी तदनंतर शोभ महल टीम असं बसला शोभ महल टीम ते व्यास गंगा तीरारी बसला शोभ महल टीम असं येत राहू का शोभ महल टीम असं त्यांनी येत राहू का शोभाई बाळिगा त्यांनी सगळे टीम असं चंद्र तरी काम केलेलं टीम त्या त्यांनी येत राहू का शब्द परब्रह्म पादरायण परब्रह्म पादरायण व्यक्त सुधींद्र गुरुले चित्तांतु व्यक्त सुधींद्र गुरुले चित्तांतु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु सूक्त ज्ञान अनि अभय दीवनु भक्तांक उद्धार पुरचे खतीर भक्तांक उद्धार पुरचे खतीर गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊन चारी गंगा तीरारी बसला हरी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरी गंगा तीरारी बसला भंडारी मागीर तशीच सतीश कामत सगळे टीम असते अग्रस्थानात रंग तांकां ते उपसून दिनांतल्याक वाडू जायना तशी उपसून वाडू जाय लास्ट वाडू ಅಗ್ರಸಾಳಂತೂ ಸಗಳೆची इथलं 120 दिवस संदरितरी रंद पुपसल टीम हे सगळे टीम हानी केलेले काम निजान एप्रिशिएट करता सगळे काम
सत्यवतीला वरतनय रवी जाऊन रवी सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षि धामांतु सत्य प्रतिपाद्य सप्तर्षि धामांतु सत्यात्म श्री हरी हरी आता राजांगणातू इतले दिवस चंद्रिकेर वाढलेले सत्कार केला त्यासाठी मग विवेक प्रभू तशीच आमगेला भारत पेढीच्या आमगेला सुब्रह्म मलपूतू जामार पक्का भंडारी सगळे टीम वैकुंठू यांनी चंद्रितेरे राजांगणातू सत्कार केलेला स अतिथींक आमगेले आयिल्ले भक्तजनाक सत्यात्म श्री हरि सत्यात्म श्री हरि सत्यात्म श्री हरि शुकांक घेवनु सत्यात्म श्री हरि शुकांक घेवनु गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी मंगल नगरी मायापुरी संग शिष्यांक घेऊनु जारी संग शिष्यांक घेऊनु जारी गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला श्री हरि गंगा तीरारी बसला श्री हरि गंगा तीरारी बसला गंगा तीरारी बसला वेद व्यास गंगा तीरारी बसला वेद व्यास हरि गंगा तीरारी बसला व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेद व्यास हरि जय जय 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 चेतना चाइल्ड डेव्हलपमेंट सेंटर तेंगेल बिल्डिंगाचे ब्रोचर इनॉग्रेशन आसा सो आम्हाला अमृत असतात ದಾಸನಾಗಿಸುಯಲ್ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ದಾಸನಾಗಿಸುಯನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಆಸೆಯೋ ಇದನಿ ಪೂರೈಸೋ ಏಸು ಜನ್ಮದ ಆಸೆಯೋ ಇದನಿ ಪೂರೈಸೋ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ಆಸೆಗಳ
ಪಾಶ ಬಿಡಿಸಿ ಧ್ಯಾಸ ನಿನ್ನ ಚರಣದಿರಿಸಿ ಆಸರೆಯನ್ನು ಎನಗೆ ನೀಡೋ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ದೊರೆಯೇ. ಆಸೆಗಳ ಪಾಶ ಬಿಡಿಸಿ ಧ್ಯಾಸ ನಿನ್ನ ಚರಣದಿರಿಸಿ ಆಸರೆಯನ್ನು ಎನಗೆ ನೀಡೋ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ದೊರೆ. ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ. ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ. ವಿಷಯ ವಾಸನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮೋಸ ಹೋದೆನೋ ನಾನು. ಶ್ವಾಸಗಿರುವ ತನಕ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು. ವಿಷಯ ವಾಸನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮೋಸ ಹೋದೆನೋ ನಾನು. ಶ್ವಾಸಗಿರುವ ತನಕ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು. ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ. ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ. ದೋಷ ಸಕಲ ನಾಶ ಮಾಡೋ ವಾಸವಿಸುತ್ತ ಸರ್ವೇಶನೇ. ಭಕ್ತಿ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಸೋ ಪೋಷಕ ಶ್ರೀಹರಿ. ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ದೋಷ ಸಕಲ ನಾಶ ಮಾಡೋ ವಾಸವಿಸುತ್ತ ಸರ್ವೇಶನೇ. ಭಕ್ತಿ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಸೋ ಪೋಷಕ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ. ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ. ಏಸು ಜನ್ಮದ ಆಸೆಯೋ ಇದನಿ ಪೂರೈಸೋ. ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ. ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ. ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ದಾಸನಾಗಿಸು ಎನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ. ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ ವ್ಯಾಸ ಶ್ರೀಶನೇ. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः।
वासिष्ठाय नमो नमः। वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय। ज्ञानपूर्णाय जय बादरायणाय जय गुणपूर्णाय जय नारायणाय जय ज्ञानपूर्णाय जय बादरायणाय जय गुणपूर्णाय जय नारायणाय जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय। प्रतिपाद्य जय सकल कार्य साध्य जय आदिदेवाय जय द्वैपायनाय जय वेद प्रतिपाद्य जय सकल कार्य साध्य जय आदिदेवाय जय द्वैपायनाय जय आदिदेवाय जय द्वैपायनाय जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय। मोक्षप्रद जय कामितफलदात जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय कीटमोक्षप्रद जय कामितफलदात जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय।